नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेता आणि हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मंदार सुर्लकार खून प्रकरणातल्या दोषींच्या मुजतपूर्व सुटकेक आव्हान दिवपी गोंय राज्याच्या याचिकांचेर सुनावणी घेवपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान केल्या वळेरी 18 आनी 19 ऑगस्टाक जातली सुनावणी। गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली नागपंचम, घराघरांनी नागाची मूर्ती हाडून केली नागाची पुजा। रेल्वे दोट्टीकरणाचे कामाक आतां मेरेन मेळूंक ना कायमस्वरुपी पर्याय। कोणाच्याच मालमत्तेचेर दुसऱ्याक ना अधिकार जाल्यार तामनारच्या अधिकाऱ्याक घेवन जातली भौशीक बसका, सांगता पर्यावरणवादी दोतोर आल्वारेस। म्हापशेच्या बस स्टँडार ड्रेनेजीचे काम फक्त चल्ला, लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाक कर भरप्यांच्या पैशांचो पुरायेन चल्ला इबाड। म्हापशेच्या लोकांचो सणसणीत आरोप। नागाई ताळगावचे पारंपरिक नुस्तेकार दर्या संवर्धनाच्या वावराक लागून चर्चेत। या नुस्तेकारांनी सांबाळ टिकाऊ नुस्तेमारीचो आदर्श। आणि साश्टीच्या दर्यादेगांनी भटक्या सुणांचा वाढत आशिल्लो त्रास जाला उस्क्याचो विषय। पर्यटन हंगाम सुरू जावचे पयलीं सरकारान बेगोबेग काडचो उपाय, सरपंच डिक्सन वाझाची मागणी। आता खबरो विस्तारान। मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणातल्या दोषींच्या मुजतपूर्व सुटकेक आव्हान दिवपी गोंय राज्याच्या याचिकांचेर सुनावणी घेवपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान तांची वळेरी केल्या। रोहन पै धुंगट हांचे संबंधी प्रकरणाची सुनावणी 18 ऑगस्टाक, जाल्यार शंकर तिवारी यांच्या प्रकरणाची सुनावणी 19 ऑगस्टाक जातली अशें कळटा। तशेंच ह्या प्रकरणातलो गुन्यांवकार नफियाज शेख हाणें मुजतपूर्व सुटके खातीर केल्ल्या अर्जाचेर मंगळारा मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात सुनावणी जातली अशी माहिती मुखार आयल्या। श्रावण महिन्यातली पहिली परब म्हळ्यार नागपंचम। सोमाराक गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या घराघरांनी पारंपारीक पद्दतीन नागपंचम व्हडा भक्तिभावान मनयली। घराघरांनी नागोबा म्हळ्यार नागराजाची मूर्ती हाडले उपरांत पूजन जालें। सगळे कडेन उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले। पळयात नागपंचमीची खिणचित्रां। नागपंचमी सगळ्यांक शुभेच्छा। तेन्ना आयज नागपंचमी खूब साजरी करता। हांगा 15 वर्सां जाली साजरी करता। पयलीं हांगा कृष्ण महाराज आसलो तेन्ना आमी ल्हान आसले, तेन्ना पासून चालू आसले। तेन्ना आमी आतां 15 वर्सां जाली करता हे। तेन्ना हे लोक पंचकृषी सगळे लोक येतात। पंचकृषी येवनूय भायले येता, म्हणजे आतां कुडचडीचो पण कुडचडे आसून केप्यांसून कोण येयले दोग तांकां गाराणें घालता तेन्ना आमकां नांव येयला। तेन्ना खूब संख्यानी आमचे म्हणजे खूब लोक 5,000 लोक येता हांगा। सकाळी सुरू आमी 7 करता ते सांजे 5-6 पर्यंत चालू आसता। मग चौदा 15 वर्सांनी आमी हांगा वावरता आणि आमी लोकांची बहुसंख्या भरपूर जाता हांगा। आणि महाराजान पयलीं 10-15 वर्सां जाली की महाराजान हांगा समाधी घेतली। त्याच्या उपरांत आमी सगळे करता हांगा। आमी 4 जाण आसा, आमी सगळे हे करता आणि लोक अशे वाड गांवांतले येवन हांगा मेळोन हे करता। शिवरात्रीक कमीत कमी म्हाका 6-7 हजार लोक जाता कमीत कमी। तसोच हांगा नागपंचमी लोक तसो जाता।
म्हणजे हजाराचे वर असे लोक जातात, भरपूर लोक जातात. तशेंच आमकां लोकांची हांगा सोय जायना. म्हणजे कशें लोकांक रावतलो जाल्यार आनी कितें करतलो जाल्यार मातशें प्रॉब्लेम जाता. पावस येयलो जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. आनी मातशें तांकां रावपाक अशी सोय अशी जावंक जाय. सगळ्या वाठारांत तुमी सगळे खंयचे लोक येता ते आमकां खबर ना. पयसल्यान दोडा मारक ह्या वटेन काणकोणा मेरेन सुद्दां लोक अशे येता. इवन ह्या वटेन महाराष्ट्राचे लोक येता, सावंतवाडी पासून लोक येता. लोक सांगतात महाराजची ओडीन येता आनी ते महाराज सांगतात पयलीं महाराज अशें येतालो हे करतालो. म्हापशी सायडीचे लोक येता, पेडण्या सायडीचे, कलंगूट सायडीचे लोक येता. रेल्वे तोट्टीकरणाचेर आतां मेरेन कायमस्वरुपी पर्याय मेळूंक ना. रेल्वे तोट्टीकरणाचेर जे काम जाता ती जमीन सरकाराची न्हय. कोणाच्याच खासगी मालमत्तेत दुसऱ्यान येवन आपलो शेक गाजयलो जाल्यार त्या मालमत्तेच्या धनियाक तांकां तडीपार करपाचो पुराय हक्क आसा अशें गोवा फावंडेशनाचे संचालक आनी नामनेचे पर्यावरणवादी दोतोर क्लॉड आल्वारिसान सांगला. मजगतीं तामनार प्रकल्पाचेर आपली प्रतिक्रिया दितना तामनारच्या अधिकाऱ्याक भौशीक बसके खातीर विचारला अशें तांणी स्पश्ट केलें. आज पर्यंत तांचे परमनंट सोल्युशन तांकां मेळूंक ना. कारण ती जमीन सरकाराची न्हय. आज पर्यंत आमी विचारला सरकाराक आमकां एक तरी डॉक्युमेंट दाखय. पोर्चुगीजाचो नाल्यार ताचे उपरांत एकूय डॉक्युमेंट दाखय आमकां. कित्याक ही जमीन तुमी रायट ऑफ वे म्हणटात न्हू. रायट ऑफ वे सही, बट रायट ऑफ वे डज नॉट मीन ओनरशीप ऑफ द लँड. रायट ऑफ वे म्हाका हक आसा, हांव गाडी येदो व्हडी गाडी चलता तूं मातशें सायडीक रावलो. पण जमीन ती ट्रॅक्स लेड जाल्यात न्हू, ती जमीन ती सरकाराची न्ही. कलेक्टराचो डिसिशन एकदम करेक्ट. आनी हो कोण अमित पाटकरान ताणें मिशीन घेतलें आनी ती सगळी तो फातर सगळो काडलो तोय सही. कित्याक म्हण आमी आतां 2-3 म्हयने आदी आमी लोकांक सांगलां तुमी कोर्टान वचा कितेंय वचा, पण कोण तुमच्या प्रॉपर्टीन आयल्यार आनी फातर उडयले तुमकां कंप्लीट अधिकार आहा, हक आसा तो काडून भायर उडोवप. तुमच्या हातीन घेवंक जाय. कित्याक म्हणजे ही जमीन तुमची. आतां तुमकां दोनूच उपाय आहा. एक तुका कोर्टान वचून जाता आनी सांगून जाता पळय आमची जमीन आनी हांगेवर फातर उडयल्यार ते मातशें काड म्हणून. ते स्लो आसा ते. पण दुसरे उपाय आहा तुम्ही स्वयं काढून उड्या. तो कोण केस काय फायल करतो. इन दिस कंट्री विथ दिस डेमोक्रेसी अँड ज्युडिशरी आजपर्यंत तशें जायना. आनी हे रेल्वेचे दिस इज कंप्लिटली रॉंग वॉट दे हॅव डन. And it has gone against them. If the railways had not done and they had done it in a better way, they might have succeeded. But आता केले नो, they have actually spoiled the relationship with all the people in that area. तुमका वायल्डलायफ सँक्च्युरीन परमिशन मेळना तर तुम्ही हांगा कितें बांदतात डबल ट्रॅकिंग. ताचो कितें फायदो? फायदो आसूंक जाय. कंप्लीट डबल ट्रॅकिंग जाल्यार तो फायदो आसतलो. पण हांगा एक जागो तुम्ही डबल ट्रॅक करतात, मागीर हांगा तो करूंक जायना, तिसऱ्या कडेन करतात. दॅट इज नॉट अ वे टू डिझायन अ रेल्वे. इट्स व्हेरी बॅड प्लॅनिंग, व्हेरी बॅड पब्लीक रिलेशन्स, अँड यू आर नॉट डुईंग इट विथ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल whom you claim to serve. The railways are meant to serve the people of India. They are not meant to kill the people of India. कुंभाराचे तांकां अधिकारी आहात न्हू, तांकां विचारलां मातशें पब्लीक मिटींग करया म्हणून. यू मीट अस एंड यू सॅटिस्फाय अस. तुम्ही कितली झाडां काडटली म्हणून सँच्युरीन आनी खंय लायतले ते म्हणटा आमी कर्नाटकान लायतले म्हणून. आमचो रान, आमचो जंगल, आमचो वायल्ड लायफ सँच्युरी तुम्ही लायतले ती किती गॅरंटी किती आहा तुम्ही लायतले म्हणून? कोण पळयतलो? सो वी हॅव आस्क्ड सर्टन क्वेश्चन्स ऑल्सो. वी सेड दॅट सुप्रीम कोर्टान सांगला हांगा तुका घालूंक जाता, पण डजंट मीन दॅट यू कॅन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. There will be restrictions in what you are doing. Same area which you got for that old 100 kV line and 200 kV line, only that area you can use. You cannot use more than that. साश्टीच्या दर्यादेगांनी भटक्या सुण्यांचो वाडत आशिल्लो त्रास हुस्को करपा सारको विशय जाला. मोबोरच्या दर्यादेगेर पर्यटकांक भटक्या सुण्यांनी घास मारपाचो प्रकार घडिल्लो आसा. फकत रॅबिजाची मोहीम केल्यार हो प्रश्न सुटावत जावचो ना अशें कासावलेचो सरपंच डिक्सन वाझाचें म्हणणें. भटक्या सुण्यांक खातीर वेगळे आला शिरो, जेवण आनी उपचार सुविधा करपाक जायूच. भटक्या सुण्यांक धरपा खातीर वेगवेगळ्या पंगडांनी पर्यटन खातें आनी पशुपालन खात्यां मदीं वाडिल्लो समन्वयाची मागणी केल्या. पंचायती कडल्यान फावो ती सुविधा आनी मनीसबळ नाशिल्ल्यान पर्यटन हंगाम सुरू जावच्या पयलीं सरकारान बेगोबेग उपाय काडचो अशी मागणी नेट धरता. ही थोडी स्ट्रे डॉग आयलो तांकां जेवण दिवपाक जाय. स्टेरलायज केले म्हूण जायना.
ताका जेवण दिवपा जाय, पापिजा पोसपा जाय, तांकां केअर करपा जाय, तांकां मेडिकेशन दिवपा जाय आनी तेन्ना हे तुका कंट्रोल जातलें. बट सो फार सरकार कोतात म्हाका दिसना इट इज इफेक्टीव एनीमोर. आमच्या गांवांत देखून आमी एक डॉग शेल्टर केला. म्हाका दिसता आतां सिजन कॉमर्स जाचना पयलें सरकारान व्हेरी एग्रेसिवली ट्युरिजम डिपार्टमेंट स्पेशली ऑन द कोस्टल बेल्ट आनी एनिमल हजबंड्री. I think animal husbandry is only doing mission rabies and they are supporting only the vaccination and sterilization. But immediate steps muntate stray dogs you have to control it. You need all this equipments, area, magir tuka cages, tuka vehicle, so that all these wounded dogs which are having sickness also, if you tenka dorun tache care घेवन tenka te isolate करपा जाय. I think Supreme Court guidelines also very strictly, very specifically सांगता तुका सगळ्यांनी केअर घेवचे. We are ready, municipality must be ready, but this is a major issue and of course being Goa a tourism state हे उपकारना. आता लास्ट 1 week 2 weeks पयलो देखून आमचे रेडीर अटॅक जाल्लो एका ट्युरिस्टाक, was badly bitten. What we else we can do? We can only control them in certain areas. But we cannot look after everything. But government of Goa, I think, has to take serious steps so that this dog maintenance, it is not a cruelty what we are doing, but it's only we are trying to resolve the issue, and they are eating garbage on the roadside every day, on the trash, wherever the people are throwing. So, and it looks give a very bad picture. So I think if we all are serious, and if the government and we all work together, म्हापशेच्या बस स्टँडार सध्या प्रश्नांनी रेवडो घाला. बस स्टँडा भितरूय प्रश्न आनी बस स्टँडाच्या भायर लेगीत तीच गत. बस स्टँडा भायर सध्या ड्रेनेजीचें काम चल्लां खरें, पूण लोकांनी ह्या कामाक पुरायेन बोल्सां भरपाचो वावर अशें म्हणलां. लोकसंख्या वाडल्या तश्यो सोयी वाडपाक जाय, पूण हांगा परतें चलना. ड्रेनेजूच ल्हान जाल्या. म्हापशेच्या बस स्टँडाची उदरगत न्हय तर अवतिकाय जायत चल्ल्या. पावसात ड्रेनेज नितळ करतात कित्याक? पावसात फक्त लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाची कामां चल्ल्या अशें म्हणीत म्हापशेकारांनी सध्याच्या आमदाराच्या नांवान बोटां मोडल्या. सध्या जे म्हापसा बस स्टँडार जे एंट्रन्स एक्झिट आणि एंट्रन्सीचेर जे सध्या कळयेचें काम चालू आसा हेका तूं कशें कितें पळयता? ती आमकां 5 वर्सां पयलीं आमदारान सांगलेलें जेन्ना तो सो कॉल्ड इंटरनॅशनल लेवलचो GSIDCन एक बस स्टँड बांदून आमकां इंटर स्टेट बस स्टँड बांदला पळय फुडें, की हो प्रोजेक्ट वांगडा करून एक स्टेट ऑफ दी आर्ट बस स्टँड आनी तशेंच फॅसिलिटी जितून टॉयलेट आसतली सगळे. आतां आमी ह्या 5 वर्सांनी पळयलां की ते बस स्टँड इनफॅक्ट तेजी परिस्थिती खराब जायत चल्ल्या आनी तशेंच तेंच्यांनी आतां हे एक टॉयलेट रिपेर केलें मदीं आनी आतां एंट्री आनी एक्झीट रिपेर करता, ट्रेन हे करता. म्हाका विचारूंक जाय आमदाराक पयलीं की बस स्टँड सांकळे, पेडण्यां, आसनोड्या, सावथ गोवा तुमी कुंकळे पासून गेल्यार सगळी कडेन बस स्टँड 10 वर्सां पयलीं अपग्रेड जावन कंप्लीट जाली कामां. आमचो आमदार म्हणटा की फावंडेशन घटना तोपर्यंत तो इनॉग्रेशन करूंक शकना, पेंट मारूंक शकना वयर. ते फावंडेशन तेजें केन्नाच सोंपचें ना. आनीक 10 वर्सां जाल्यारूय म्हाका दिसता आमची कामां अशीच उरतली. जशे बाकीचे आमचे प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट आसा तशे हे म्हाका दिसता आमी ह्याच बस स्टँडार आनीक 20 वर्सां आमच्या भुरग्यांनी पासून ह्याच बस स्टँडार वचत रावप. तो म्हाका दिसता तो सिरियस ना. आनी कितें प्रोजेक्ट्स घेता हातीन ते कंप्लीट करपाची तेजी कॅपेसिटी ना. सो 5 वर्सांन जर ताका एक बस स्टँड लास्ट टायम तो बस स्टँड जो बांदला तो घाईन 3-4 म्हयन्यांनी कंप्लीट केल्लो बस स्टँड. तेजी परिस्थिती तेणी वचून पळोवची आनी सारकें कितें आसा ते प्रोजेक्ट हातीन घेवंक जाय जाल्यार घेवचो. मल्टी लेवल पार्किंगाची अत्यंत गरज आसा म्हापशान आनी आमी ODPन पळयलां की ही फूल एरिया आतां 300% चेंज केल्या, 300% FAR वाडयला. कित्याक वाडयल्या, कोणा खातीर? आमी लास्ट टायम ऑब्जेक्शन काडलेले ODP जेन्ना भायर येयलो. काम तेणे कंप्लीट करचें. तुमी ती RTOचे ऑफिस आनी हेजे बिल्डिंगेची परिस्थिती पयली. बाकीची गव्हर्मेंट ऑफिसां सगळीं म्हापशान कोलॅप्स जायत येयल्या. तशें हे थोड्या दिसांनी कोलॅप्स जातले आनी न्यू मागीर आमची कमर्शियल बिल्डींग आसा ती काडून तुमी हांकां दिता आनी लोकांक फॅसिलिटी कंप्लीट करिना.
परंतु ही जे कामां घेता पळय हातीन ती पयलीं म्हणजे पावसान अर्दवट सगळें डिसिल्टिंग करून आतां दिसता सगळें काडून दवरला जे मटिरियल सगळें ते पासून तशेंच इनकम्प्लीटूच कामां सगळीं म्हापशान जाता अशें दिसता. लोकांनी विचार करपाक जाय की असोच इनकॉम्पिटंट आमदार कंटिन्यू जावपाक जाय काय चेंज करपाक जाय. त्या फाटल्यान पळय तुमी तो ड्रेनेज ओपन केला पण ते रिपेरिंग करता आनी आतां कितें थंय तेंचो कॉलअप जाला म्हणून खंयची ते एका सायडीन. पण हांव म्हणटा कितें ही आतां ड्रेनेज केला पळय हे पावसान हो एक्चुली बाबा फेब्रुवारीन बी जावंक जाय हेजें काम सुरू. हांवें आतां खूब कडेन पळयलां आमच्या वॉर्डाक सुद्दां काम सुरू जालां. हे पावसान काम हे कसलें काम हे पावसान काम करप म्हणजे खूब लावपाची कामां हे परत एका आनी थोड्या तेंपान परत हेजें टेंडर काडटले आनी खावपाची कामां करतले तेन्ना हो आतां गटारां बी आदली गटारां बी आसली पळय त्या टायमार पोर्तुगीज टायमान केल्ली ती गटारां ही आमी पळयलां आमकां खबर आसा आमकां जाणटे बी तेंच्यांनी फुडलो विजन पळयलो म्हणजे आमच्या वेळार तो भुरग्यांचो विजन पळयलो आनी तेंच्यांनी ती कामां केल्ली. आनी हे लोक कितें करता थोडी व्हडली आसली पळय व्हाळ बी तर बेतो घालून येदी करता ल्हान करता आनी त्याचो फ्लो गांव वचना तसो तांच्यांनी केल्लो कसो तेन्ना घरां बी व्हडली नासली लोक पब्लीक लोकूय नासले. आतां कितें हेंच्यांनी परत येते करून पण हे परते करता तेंच्यांनी व्हडलें केल्लें आहा पळय तें बारीक करून दवरला. आनी ही परिस्थिती पळय बेसो घालतना पावसान रोड पावसान करप आनी परत आनी 4 म्हयन्यांनी आतां चवथ येयली तूं परत पॅचअप करप म्हणजे काम करतले दिसतलें काम करता आमचे आमदार म्युन्सिपाल्टी काम करता पण काम करता कसली काम करता हेंची पोटां भरपाची काम करता हे हितून लोकांक बेनिफीट. अणजूंच्या जायत्या सुवातींनी रस्त्यांचेर पडिल्ल्या फोंडकुलांक लागून थळाव्या लोकांक आणि पर्यटकांक त्रास जावपाक लागला. रस्त्यांच्या वायट स्थितीचेर अधिकाऱ्यांनी पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला. एकेकडेन तर रस्त्याच्या मदींच खोल फोंड पडला. फाल्यां कसली वायट घडणूक घडली जाल्यार जापसालदार कोण संबंधीत अधिकाऱ्यांनी दखल घेवन बेगोबेग रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरोवची अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरल्या. रोडाक पळय हो आतां हो मेन रोड आहा हो मेन रोड हो रोड आतां मेन रोड आहा तो अंजुना वागातर बिचाक म्हणजे कोस्टल बेल्टाक कनेक्ट जाता आनी ह्या रोडाची दुर्दशा पळय तेच व्हडलो पडला ना पळय तो असो दाखोव. आतां दाखोवपाक तुमी म्हणटा आमी बेश्टे सांगता तुमकां दाखोवपाक लागून पिडो हाडला तो सायकल तो म्हाज्या पांया इतलो आसा तुमकां आतां घालून दाखयता भितर पळय ही बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जी बेजीक नेसेसिटी लोकांक जाय तितून एक रोड उदक आनी इलेक्ट्रिसिटी आसता. जर तुमी तो आतां रस्तो सारको ना जाल्यार हितून खंय तरी सरकाराचे हे सारकें ना म्हणूं शकता. कित्याक आमकां दिसलेलें की डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आयज आमचो आमदार डिफेक्शन करून दुसऱ्या पक्षान गेलो सरकारान गेलो. आतां म्हाका विचार करूंक येता बाबा कसलें डेव्हलपमेंट करपाक गेल्या तुमी बेजीक नेसेसिटी दिवंक शकना तुमी रोडूच सारके दिवंक शकना. सो तुमी डेव्हलपमेंट स्वताचे करून गेल्ले आहात काय कितें तें कळना. सो आतां तुमकां दिसता की डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें लोकांची खंय तरी बेकडून शेतां खावप दोंगर खावप आनी निमाणे मतदारांक खंय तरी एनवलपां पॅक करून दिवप हे डेव्हलपमेंट कशें दिसता आसतलें आमच्या आमदाराक दिलेल्या लोक. पण तिणी कितें आहा विचार करपाचो आहा तूं खंय तरी आयज फेल जाल्लें डेव्हलपमेंट दिवपाक तुमचे बेजीक नेसेसिटी लोकांक जो आहा जो आमचो ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणटा गोंया इज अ ट्युरिजम स्टेट आनी जी अंजुना वागातर जावं शोले मतदारसंघांचे बीचीस येता हे ट्युरिस्ट स्पॉट आहा थंयसर तुमकां रस्ते सारके दिवंक जालें ना. रस्ते आमचे पावस पडच्या पयलीं जुनाच्या म्हयन्यान सगळे हॉटमिक्स आसा ते टमटमीत तेल कसो रस्तो जाता. पण आतां जो तुमी पळोवंक शकतात ह्या वर्सा इतलो पावसूय पडोंक ना पूण हो रस्तो व्हांवून गेलो आनी अशे रस्ते सारके बरे जाल्ल्या पडी आमचे यूथ जे म्हणटा ते म्हाका हे आयज सांगोनशें दिसलें कित्याक कांय दीस फाटीं पयलीं ह्याच वण्याक लागून एक यूथ म्हाज्या फुड्यान पडलो. सो म्हाका ताका लागून खूब काळजां म्हळ्यार वायट दिसलें आनी तो पडलो कित्याक लागून फुडलो रस्तो सारको एक क्लीन रस्तो क्लियर सुसूय रस्तो आसलो पूण मदीं खंय तरी एक व्हणो आसलो आनी तो बाबडो भुरगो त्या व्हण्यान पडलो सायडीक उसवून पडलो ताका लागलें हांवें ताका उठयलो केलें तो गेलो. आयज सांगपाक कारण म्हणल्यार कितें हे रस्ते आमचे बरे जातात आनी आमी यूथ बऱ्यो हाय स्पिडीच्यो गाडयो घेतात हाय टॅक्सूय भरतात पूण आमकां हाय रस्तो बरो रस्तो मेळना. मेळटा रस्तो मेळटा नो डावट सरकार रस्तो करता थर्ड क्लास रस्तो रस्त्यांक बुराक पडल्यात सगळ्याक.
आधुनिक तंत्रगिन्यानाची गोंयांतल्या शेतकारांक आदार दीत भाजीपालो आनी फुलांच्या शेतीक नवी दिका दिवपा खातीर सरकारान व्हड फुडाकार घेतला. फोंडेच्या कोड्डार सरकारी शेतकी शेतांत 12 कोटी रुपया खर्च करून भाजीपालो आनी फुलां खातीर भारत इस्रायल सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन केला. ह्या केंद्रांतल्यान गोंयच्या शेतकाऱ्यांक दर्जेदार रोपयो मेळटल्यो आनी उत्पादनाचो दर्जो आनी उत्पादकता वाडोवपाचेर भर दितले. मजगतीं थळाव्या शेतकाऱ्यांकडल्यान भाजी विकत घेतना दरांचेर वाद घालचे न्हय तर तांकां फावो तें मोल दिवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. कोडार हांगासर इंडो इस्रायल सेंटर हे एस्टाब्लिश करून फाटले 1 वर्स कंप्लीट जालें आनी आतांच तुमी व्हिडिओचेर कशा पद्दतीन इंडो इस्रायल सेंटर कोडार हे चलता हे तुमी सगळ्या जाणांनी पळयलें. ही टेक्नॉलॉजी विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इट एप्रॉक्सिमेटली 12 कोटी रुपया खर्च करून आमी कोडार हांगासर ही टेक्नॉलॉजी एस्टाब्लिश केल्या. ही टेक्नॉलॉजी एस्टाब्लिश करण्या फाटीमागचो उद्देश कितें तर आमच्या गोंयकार भाव भयणीक जे शेतकार आपले शेत लावपाक सोदता, गोंय स्वयंपूर्ण करपाक सोदता, तांकां क्वॉलिटी सिडलिंग्स मेळप म्हणजे क्वॉलिटी रोंपे मेळप हें गरजेचें आसा. जो पर्यंत क्वॉलिटी रोंपे मेळचे ना तो पर्यंत प्रोडक्शन बरें जावचें ना, तो पर्यंत शेतकार नाल्यार खंयच्या तरी एखाद्या नर्सरींतल्यान 4 रोंपे घेतले, लोयले आनी तो येता आसतना खंय तरी आमच्या सायडीक आसलेल्या स्टेटींतल्यान ते घेवन येता. रोगराई असलेले रोपे अजूनही स्टेटीत एंटर जाता आणि ती रोगराई अजूनही बी आमच्या स्टेटीत पसरता. आम्ही बार्गनिंग कित्याचेर करता खबर आहा? खाता त्या गोष्टीचेर बार्गनिंग करता. आम्ही कधी आमकां जर एखाद्या म्हणजे मुद्दाम हांव सांगता, शेतकऱ्यान जर सांगलें 20 रुपया तिका 10 रुपयान दिना काय विचारता आमी तिची क्वॉलिटी खंयची, ती खंयच्यान हाडल्या हें कोण विचारनात. ओके. आनी बऱ्या शोरुमान वता आणि त्यांनी थंयसर जर 400 म्हणजे त्यांनी जर 4000 लेबल लायल्लो आसत, 4000 रुपया पे करता आणि तो शर्ट घेता आणि येता घरा. आमी जे खाता ताच्या खातीर आमी 4 फावटी बार्गनिंग करता. तेजो ब्रँड आमी पळयना. आमी शर्ट आनी पॅन्ट आनी साडी आनी हे घालता तेजो आमी ब्रँड पळयता आनी ती कितली म्हारग आहा पळय न्हू ती घालूनय आमकां बरें दिसता. ओके. बट आमी घेता ते कितले क्वॉलिटीचे आसतले आनी ताच्या खातीर कितले पयशे दिवपाक जाय हाजो कोण विचार करिना. म्हणून माझे तर म्हणणे आहा की गोवा फ्रेश या प्रॉडक्टाच्या अंतर्गत आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान थोड्या दिसाच्या भितर आमी म्हणटा की QR कोडिंगूय आसपाक जाय. ते खंय पिकता ते शेतकरी कोण हे कळपाक जाय, म्हणजे तेजी क्वॉलिटी कळ्ळ्या उपरांतूच ते आमी खावपाक जाय. आनी ते जेन्ना आमी सुरवात करतले तेन्नाच आमकां हे जे गोंयांत आत्तां येवपी सगळे डिजीज जे खूब मोठ्या प्रमाणात जाता ते लॉंग रन कमी जावपाक लागतले. नागाई ताळगावचे पारंपारीक नुस्तेकार शेखर कुट्टीकर आणि संजय पेरेरा हे दर्या संवर्धनाच्या वावराक लागून चर्चेत आयले. तांणी टिकाऊ नुस्तेमारीचो आदर्श सांबाळा. तांतयां आशिल्ल्या मादी कुल्ल्यांक परत दर्यांत सोडप तशेंच कासवांक सोडोवपाचोय फुडाकार हे नुस्तेकार भाव घेतात. पळयात. सगळ्या नुस्तेकारांक नाका असले केन्ना तुमी घेवना, व्हडले केन्ना सोडपाक जाय. पयशांचे ना पूण जे तिचे तांतयां पळोवन दिसलें कितें हांव आयज सोडटलो म्हणून. ताळगाव नागाळी वाठारांतले पारंपारीक नुस्तेकार शेखर कुट्टीकर आणि संजय पेरेरा हांणी टिकाऊ नुस्तेमारीचो आदर्श सांबाळा. टिकाऊ नुस्तेमारीचो आदर्श सांबाळून ते तांतयां आशिल्ल्या मादी कुल्ल्यांक परत दर्यांत सोडटात. तशेंच आडकून पडपी दर्यांतल्या कासवांक सोडपाचोय फुडाकार हे नुस्तेकार घेतात. तशेंच जे पारंपारीक नुस्तेकारांचे हक्क आसा ते मेळोवन दिवचे अशी मागणी ह्या नुस्तेकारांनी केल्या. सारको फॉरस्ट नुस्तेकार न्हू, हेजे दोनूच तेंची कामां आसता, नुस्तें धरपाचें आनी नुस्तें सांबाळपाचें. तसोच तो दर्या सांबाळपाक असो आसता. थोडे हे नुस्तेकार बेश्टे पब्लिसिटी शो करपाची. तुमी पळयलां आसतलें जायते इश्यू जाता नुस्तेकारांचे, ते बाबतींत ते कांयच उलयना. आतां काल CMान एक स्टेटमेंट दिलो फिमेल क्रेप सोडून जाय मेवल्या उपरांत, पूण आमी ते पयलेच सोडटाले. म्हाका एक मेवलेली एकाय मेवलेली तो व्हिडिओ लेगून आमी घातला आनी हांवें CMाकूय शेअर केला. कित्याक हांव नकत CMाक आमच्या आपल्याचे टायम आहा काय मेवपाक पडोवपाक आसूं, तेका तर दुसरो तरी कोणें सांगतलो. आनी आमी अशें फिमेल कितें आसता ते सोडटा, आमकां टॉटॉयस मेवता ते सोडटा, आमकां सी फॉस मेवल्यार ते सोडटा. आनी
ह्या दर्यान मेवता गोंयांत ह्या पयले 10 वर्सांनी भरपूर मेवताले, एक 50-100 तरी एक सिजनाक मेवता. आतां चुकोन एक मेवल्यार बरो आहा एक सिजन, तशें आतां. हांवें आयकलां कितें तिचें मेडिसीन करता आनी ताका लागून जायते सी वॉज कमी जाल्लेले आहा. जायते आमकां फीश मेवता, पूण अशें दिसता कितें ते फीश जे आमी खावंक जाय ते खाता, विकूंक जाय तें विकता, आनी जें कितें सोडपाक जाय आमी तें सोडटा. तें तर आमी तर ह्या टायमार तर आमी तें नुस्तें तर सांबाळना जाल्यार ह्या फुडें आमकां फुडें बीड मेवचो ना पळय. एक आनी आमी सुनारां म्हणलेली आमी ती सोडटा. मागीर सुनारांचे तेजी कितें म्हत्व म्हणल्यार व्हडलेशें हें ना थिंगा, पूण कितें ते धाकटे न्हू ते, म्हणल्यार ते मार्केटाक तेचो व्हॅल्यू आसना. आनी हांव म्हणटा कितें ते व्हडले जातकूच म्हाका मेवनाका, व्हडले जातकूच कोणाकूय तर मेव. फिशरमॅन आमचे जायते जाणा, एक म्हणल्यार कितें एक वाडटा तेजे म्हाज्याक व्हडली जाता ती, पूण येदी तर आमी काडून ते उडयली जाल्यार ती बेश्ट जीव तो बेश्ट वेस्ट जातलो, म्हणल्यार आमी ती सोडटा. इवन आमकां उकीर मेवता. उकिराचें कितें म्हत्व? एक्चुअली उकिराचें म्हत्व म्हणल्यार कितें आसता, आमी गोंयच्या सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता कितें थोडे जाण नॉक आसतले. हे आमकां आदले जाणटेल्यांक सांगलेले कितें हे प्रेग्नेंट बायलेक बरें म्हणून, कित्याक तांकां चडशे जेन्ना आमी केन्ना खातोता पळय ताका ब्लड नासना, चले तुका वायटूच येता. कित्याक ते कोण फिमेलीक ते भुरग्यांक दुदाकूय मातशें बरें पडटा. देखून आमकां जायते जाण आमकां मागूंक येता, आमी तांकां दिता. तुका 3 म्हयने तुका तिसऱ्यो मेळटले पळय. कित्याक आमचे कांपाला वयले मांडवी रिवरान तिसऱ्यो काडटा ते लोक आयज तेंच्यांनी स्वता बॅन केलेले आहा, स्वता तेंच्यानी बॅन केल्ले आहा. ते आतां बुडना. एक फावट तेंची ऑगस्टाची 10 तारीख जाल्यार ते तिसऱ्यो काडना, 3 म्हयने ते तिसऱ्यो काडिना. कित्याक ते फुडले पिळगेक राखता. आयज ते सगळे तर तिसऱ्यो काडून 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 बारीक जे तिसरे आहा पळय तो जीव मोडटा. आयज पळय मुद्दम तुमी मार्केटान वचून पळयात तुमकां तिसऱ्यो मेळटा जाल्यार. आमचे ट्रेडिशनल गोंयचे फिशरमॅन तांणी कितली आमकां म्हायती दिली, म्हाका खबर ना की इतली म्हायती आसली म्हूण. तर ही म्हायती तुमच्या मुखार दवरपाक आमी आयज स्पेशली हिंगासर येयल्ले ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे नुस्तें ते ह्या दोरयान मारताले, आनी कशे पडी ताणें आमकां कितले तरेचे नुस्त्याची खबर सांगली. आतां आमच्या भावान सांगलें की तिसऱ्यो ह्योय तिसऱ्यो आमकां फुडाराक येवच्यो ना, सारकें न्हू तुवें सांगलां ते. तरी तर आमी आतां सांबाळना, तेंचेय बारीक बारीक जीव आसता. तर ते कांपाल जे चड तिसऱ्यांचे धंदे आसले ते आतां कितले वर्सां जालीं बंद केल्ले आसा. आनी गोमंतक TV जे तुमच्या मुखार असले विशू हाडटा ते तुमी सगळ्यांनी पळोवचे, आनी आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक तांकां हक दिवचो जो ते आजुनूय झगडटा त्यांच्या हकाक. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगीश. टी टाइम खबरां हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पयलीं जे धुमे सराचे हांव आभार मानता, आनी जे तेंच्यांनी उतर दिल्ले म्हाका की हे आमचे जे फेन्सिंगाक लागून हांवेंच तेंचे कडेन विचार सांगलेले तांकां की आमकां जे हे गोरवां त्रास करता जावं हें करता, आनी म्हाका एक बरें दिसता की सराक आमी खूब जाणां कडेन गेल्ले हेच कारणाक लागून आमकां फेन्सिंग जाय हें तें. जेन्ना थंय आमी गेले तेन्ना आमकां कोणीच रिस्पॉन्स दिवंक ना. आनी जेन्ना आमी धुमे सरा कडेन हांव मेळ्ळो आनी धुमे सराक हांवें जेन्ना हें सांगलें तेन्ना धुमे सरान म्हाका एका उतरान सांगलें आपूण तें करून दिता. तेणी उतर सांगलें तें पावलें, तेका लागून हांव तेंचे खूब आभार मानता. आनी जे तेंचें विजन आहा तेका सगळे जाण आमचे गांवा वटेन आमच्या वटेन सगळे गांवा वटेन तरी आमी सगळे जाण तेच्या फाटल्यान आसतले. सगळ्यांचे आमचे शब्द तेंच्यांनी मनार घेतलो आनी आमकां तेंच्यांनी सहकार्य केलें आनी आयच्यान तेंच्यांनी फेन्सिंगाची काम सुरवात केली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.